प्रत्येकाचे प्रेशर म्हणून असताना सगळे काही गोष्टी आमकां तांकां पैसे दिवपाक जाय. मेनी ऑफ द एसोसिएशन्स हॅड अप्रोच टू यू ऑल पीपल ऑल्सो. आनी त्या वेळाचेर आमकां खबर आसपाक जाय की 37th नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपाक जाय आनी म्हणूनच आमी तांकां 80% रिलीज केले. नॉर्मली एसएजीन आज पर्यंत 80% फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटाक केन्नाच रिलीज केले ना. द फर्स्ट टायम with the intervention of the Honorable Chief Minister, we have released the 80% money to the respective association when they have given the expenditure statement. आणि उरलेले 20% जे असतात पयलीं ते 20% आफ्टर सबमिशन ऑफ द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. ज्या एसोसिएशनाक आज पर्यंत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना तांकां आमी अजून 20% ते बॅलन्स जो आसा तो आमी रिलीज करना आनी आमी करपाय ना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस फ्लोर. कारण एसोसिएशन आमी जर लाड जर करपाक जर गेले न्ही, कारण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द इन्सेप्शन ऑफ द एसएजी आज पर्यंत हांव आयिल्ल्याकूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आज एसोसिएशन दिवपाक लागिल्ले आसात. तेजे पयलू कोणीनूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ह्या एसोसिएशनान मागूंक नाशिल्लो. कारण आमकां ट्रान्सपरंट हो अकावंट दवरपाक जाय.